पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामा खातीर 2 जानेर ते 2 मार्च 2026 ह्या 2 म्हयन्याच्या काळा खातीर ओडीपी रस्तो ते दामयंदी गोवा रस्तो आनी कदंब रेस्टॉरंट ते ओ कोकिरो जंक्शन मजगतीचो रस्तो येरादारी खातीर पुरायपणान बंद आसतलो. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामाक नेट दिवपाक महामार्गाचो कांय भाग 2 म्हयन्यां खातीर येरादारी खातीर बंद दवरपाचे आसात. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी ह्या संदर्भात आदेश जारी केला. ह्या काळात येरादारी पर्यायी मार्गान वळयतले आनी वाहन चालकांक नव्या नियमांचे पालन करचे पडटले. उड्डाण पुलाच्या कामा खातीर 2 जानेवारी ते 2 मार्च मजगतीं महामार्गाचे 2 टप्पे बंद दवरतले. हातूंत गिरवड्या वटेन ओडीपी रस्तो ते दामयंदी गोवा आनी पर्वरी वटेन कदंब हॉटेल ते ओ कोकिरो जंक्शन ह्या रस्त्याचो आस्पाव आसा. उरिल्ल्या टप्प्यांचेर येरादारी सुरळीत चालू उरतली. जड वाहनांक गरजेच्या वस्तूंची येरादारी करतात तांकां खर चडटेक लागून म्हापशा वटेनच्यान ओडीपी रस्त्याचेर वचपाक शक्य जावचें ना. ताका लागून अस्तित्वान आशिल्ल्या रस्त्याचेर एक लेन उक्ती दवरून तांकां म्हापशा ते पणजी प्रवास करपाक मेकळीक आसा. त्यान भायर अँब्युलन्स, अग्निशामक दलाच्या वाहनां खातीर रस्त्याची एक स्वतंत्र लेन आसतली. पर्यायी मार्गार कंत्राटदाराक कमीत कमी 2 तरी ट्रॅफिक मार्शलांची नेमणूक करची. तशेंच वाहन कसल्याय कारणाक बंद पडल्यार कंत्राटदार तें वाहन काडपाक क्रेनीची सोय करतलो. ही क्रेन पर्वरी येरादारी पुलीस निरीक्षकांच्या मार्गदर्शना खाला काम करतली. तशेंच पर्वरी येरादारी पुलिसांक वा पर्वरी पुलिसांक कल्पना दिल्या बगर कंत्राटदार दुसऱ्या खंयच्याच मार्गावेली वाहतूक बंद करचे ना म्हण जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश जारी केला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.